आज लक्ष्मी गावकर यांचे एक आम्ही वास्तू आम्ही एक कन्स्ट्रक्शन करून रेडी केली आणि त्याची आज इनॉग्रेशन हा आणि ते आमचे धुमे फाउंडेशन तर्फे आम्ही केल्ले हा आणि ताका आम्ही नाव दिल्ले हा की घर आश्रय बाय धुमे फाउंडेशन. जे निराधार लोक जे आसा जेका वास्तू ना त्यांच्या खातीर हे घर आश्रय स्कीम कशी आम्ही केल्ली हा आणि आम्ही त्याच्या अंडर आम्ही काम करीत आहा. त्याचे लक्ष्मीचे गांवकाराचे सांगपाचें म्हणल्यार एक तेजे वेल विशर आमकां हांगा घेवन येयले आरती गांवकर आणि तेणी तेजें घर आमकां दाखयलें. तिजें घर सामकें डेंजर कंडिशनान आसलें, बारीकशी खोपटी कशी आसली तेजी आणि आमी ती पळोवन इमिजिएट डिसिजन घेतलें की तिका एक अंडर धुमे फाउंडेशन एक घर आश्रय एक घराचो आश्रय करपाचो आणि नेक्स्ट डे आमी तें चालू केलें. ती लक्ष्मी गांवकर ही तिका कोणूच ना, निराधार व्यक्ती ती. तिका तिजो मिस्टर ना, तिका भुरगीं ना आणि ती आपले दीस काडटाली. ते आमी पळोवन ते इमिजिएट डिसिजन घेतले आणि विथीन म्हाका दिसता एक 1.5 म्हयन्यान आमी ते घराची वास्तू आमी रेडी करून आयज आमी तेजें इनॉग्रेशन करता. सांगपाचें उद्देश हा की अशा मनशाक जे आमी असले बिजनेसमॅन आहा तेंच्यांनी सोशल हितून फुडें स्टेप घेवन अशा मनशाक हेल्प करपाची गरज आहा. आजच्या परिस्थितीन गव्हर्मेंटाची स्किमी खुबश्यो आसता नो डावट, पूण तरी पूण जे आमच्या असले बिजनेसमॅन जे आसा तेंच्यांनी निराधार व्यक्तीक जावं एज्युकेशनाक जावं मेडिकलाक हेल्प करीत जाय. जे कडेन परिस्थिती ना जी स्पेंड करपाची तांकां हेल्प करून खरेंच पुण्याचें काम करपाची गरज आहा आणि ती आमी धुमे फाउंडेशन अंडर आमी करीत आहा आणि आमी फुडें बी करतले. हे एक अशें आमचे 2-3 कामां कोडचिऱ्या गांवांत चालू आहा. घराची कामां चालू आहा, रूफाची शेडीची कामां ऑलरेडी आमी करून दिल्ली आहा. मया जावं चोडणा जावं शिरगांव जावं सगळ्या कडेन आमी जे निराधार लोक आहा जे गरजूमंद लोक आहा तेंची आमी कामां करीत आहा आणि फुडें बी करतली. आणि लोकांक आमी अपील करता की अशें कितें आहा जाल्यार तुमी सोदून हाडा आणि आमकां आमच्या स्टाफाक नाल्यार आमच्या ऑफिस बेरार कॉन्टेक्ट करा. आमी करपाक रेडी आहा आणि फुडें चालूच करतले आमी. थँक्यू, धन्यवाद. तेन्ना आमी 1 म्हयनो पयलीं आमी हे केल्ले हांगा म्हणजे बाईक हाडलेलो आमी हांगा की आमी तेच्या पयलीं आमी कितलेशेच लोकांक हांगा दाखयल्ले तेचें घर. तेन्ना तेच्या घराचे कोणी अशें हे घेवन आसले की इतलें मोडोंक पावलेलें तेचें घर. आनी मागीर आमकां कळ्ळें की हेणी सोनम भाभीन आमकां सांगलें की हांगा अशें म्हणजे बाईचो हांगा प्रोग्राम आसा. तेन्नाच हांवें म्हटलें की पळोवनच की आमचें काम करतलो असो म्हाका दिसलें. मागीर सोमतेच बाईक उतार घातले, सोमतोच हांगा येयलो, घर पयलें. दुसऱ्या दिसाच्यानूच मागीर तेचें घर तें JCB हाडून हांगा तिणी केलें आनी 1 म्हयन्यान तिणी हें सगळें तेचें केल्लें आसा हांगा रेडी. आनी तेतून शकरबाई आसा भितर म्हणजे तिणी सगळ्यांनी हातभार लागून तेचें हांगा केल्लें आसा. आनी तेचें घर अशें आसलें की पयल्या बरोबर अशें करपाक जाय आसलें. आतां हांव नांव घेयना पूण आमी हांगा दाखयल्लें हाडून, पण कोणी तरी आजून तेचें अशें हें करूं नासलें. आनी अशें म्हणटा की हितून आमच्या हांगा कुडचिऱ्यान 2-3 कामां बाईन स्टार्ट केल्लीं आसा, घरां उबी केल्लीं आसा आनी कोणाचे पत्रे कितें गेल्ले आसा सांगल्या प्रमाणे तिणी टायमू काडूं ना कसलेच गजालीक आजून पर्यंत तरी सांगल्या उपरांत सोमतें स्टार्ट केल्लें आसा तेणें. आनी अशे लोकांक जेन्ना हेल्प करता तेन्ना खरेंच म्हणटा की अशे लोक आमकां जाय की आमी खुबशे पयले. आतां म्हाजे आतां पळय 35 इयर म्हाका जाले पूण अशें तरी हांवें केन्ना पळोवना की सांगल्या उपरांत इवन इलेक्शन सुद्दां येयलें जाल्यार कितें आसता आमकां फुडें हें करता तुमचें, पूण हांवें तरी आजून केन्ना पळोवना इतली कामां जाल्ली अशी म्हणून. तेन्ना खरें म्हणटा अशे मनीस आमकां जाय आनी ताका तुमी पाठिंबा दिया. तेन्ना अशेंच आमचे लोकांची गरिबांची कामां करून घेवनी अशें म्हणून. देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे जाणटेलेचे खरेंच म्हणटा अशें घर तुमकां सांगता फोटो पयले न्हू अशें दिसतलें की कितें जाल्लें घर तेचें. आनी हे आतां 1 म्हयन्या उपरांत हे घराचें रूप आसा तेचें.